देवाचे उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार। गेल्ल्या आयतारा सोम्या जेजूच्या स्नानाची परब समरुंबल्या उपरांत आमी सेवाधर्मीक वर्साच्या साद्या काळांत भितर सरल्या। आयज साद्या काळाचो दुसरो आयतार आनी आयच्या पयल्या वाचपांत तशेंच शुभ वर्तमानांत आमी देव मनशांक आपलो पाटलाव करूंक आपयता तें आयकता हांव। पयल्या वाचपांत भुरग्या सामुएलाक देवाचें उतर पावता, जाल्यार शुभ वर्तमानांत जेजू जुआंव बावतिस्ताच्या दोगा सिसांक आपणाशी रावूंक आनी आपणाक लागशिल्ल्यान अणभवूंक आपयता। कोणाच्याय घरा आमी वचत जाल्यार आनी तांच्या घराचें दार बंद आसत जाल्यार आमी त्या घराच्या दारार मारता वो डोर बेल वाजयता आनी अशें आमी पावून सरल्या म्हूण जाग करून दिता। तशेंच जायते फावटी आमी त्या घराच्या घरच्यांक वळखता जाल्यार तांकां नांवान भायर रावून उलो करता। केन्ना केन्ना अशेंय जाता, आयल्यान तीं घराच्या फुडल्यान रावून उलो करतात, पूण घरांतलीं फाटल्यान काम करीत आसतात म्हणटच तांकां आयकूंक येना। तेन्ना शेजारी उलो करून आगो तुमगेर कोण तरी आयला अशें सांगतात वो जाग दितात। भुरगो सामुएल देव मंदिरांत देवाच्या याज्ञिका एली सांगाता जियेतालो। देवाची आनी देवाच्या मंदिराची कोण परी सेवा करची तें तो एली तावन शिकतालो। पूण देवान सामुएलाक आपले पोरजेचो ओत्मीक फुडारी आनी गुरू जावंक विचून काडलोलो। 3 फावटी न्हिदेंत आसलेल्या भुरग्या सामुएलाक सर्वेस्पोर देव उलो करता। आपणाक आयिल्लो उलो आयकून सामुएल एलीशी वचून आपणें कितें आयकलां तें सांगता, आपणें काळीज उक्तें करता, एलीची बूद घेता। आनी 4थे फावटी सामुएल सामुएल हो उलो आयकतूच एलीन सांगलोलें तशें उलोय सर्वेस्पोरा तुजो सेवोक आयकोता असो जबाब दिता। बाबा भयणीनो, देव आमकां नांवान उलो करून आपले येवजणे पोरमोणें आपोवणें दिता। देवाच्या उल्याक जागृत रावप गरजेचें। भुरग्यांनी तरणाट्यांनी आपणाक देवाची येवजण कितें ताची सोद करप गरजेचें। देव आमकां साबार तरेनी उलो करता। केन्ना केन्ना हो देवाचो उलो सरळ आनी स्पश्ट आसता। आमचें आपोवणें कितें तें देव आमकां दाखयता। तर कांय फावटी आमचें काळीज आनी मन ओदीक आयतें करूंक आमकां देवान दिलोल्या बऱ्या मनशाची बूद घेवंक पडटा, ओदीक मागणें करूंक गरज जाता। पवित्र आत्म्या उदेशी देव आमकां आपलो उलो पावयता जाल्यार असल्या वेळार उलोय सर्वेस्पोरा तुजो सेवोक आयकोता असो जबाब करूंक आयती जावया। प्रार्थुया। देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी। सुम्या जेजू, बापाची कुशी करूंक आमकां शिकय। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी घोटाय। आमेन। आमचे बराबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं। आमी परतून मेळसर पवित्र राव, कुशाल राव।